Timotak Pauluchem Poilem Potr Ch.1 हांव पावलू जेजू क्रिस्ताचो दोरदूत देवा आमच्या सोडवणदारान आनी जाचेर आमी बोरवांसो ठेवतां त्याच जेजू क्रिस्तान म्हाका दोरदूत नेमला. आनी तूं तिमोत बावाटांत म्हजो पूत जालाय. देवा आमच्या बापाची आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची दयाळाय, कोंवाळाय आनी शांती तुका मागता. खोट्या शिकवणाऱ्यांक पयस कोर. हांव मासेडोनियेक वेतालों तेन्ना तुका हांवें सांगलोलें तशें तूं एफेजांतूच राव. थंय कांय जाणां खोटी शिकवण शिंपडायतात, तांकां तुवें बंद कोरचीं. तशेंच पळक्या कान्यांचेर आनी पुर्वजांच्या वंशावळींचेर ध्यान मन दवरून वेळ इबाडिनाकात म्हूण तूं तांकां सांग. असल्या वस्तूंनी पळके विवाद मात उपजतात. देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ते विवाद कित्याकूच उपकारनात, कित्याक ही येवजण फकत बावार्टा वरवीं फुडें वेता. म्हज्या शिडकावणेचो हेतू हो शुद्ध काळजांतलो, नितळ अंतस्करणांतलो आनी असोळ भावार्थांतलो उपजता तसलो प्रितीमोग आमचे मोदें वाडोवंक कांय जाणां हें सगळें सांडून आनी दुसरी वाट धरूं नाका जाल्ल्या विवादांक सांपडल्यांत. असलीं मनशां समूत शिकोवंक फुडें सरतात, पूण सांगतात तें आपुणूच समजनात आनी आपलेंच खरें करूंक सोदतात. ताचेय विशीं तीं कांयच नकोत. समूत बरी म्हूण आमी सगळीं जाणो, पूण एक मात गरजेचें, तिचो फावो तो उपयोग करूंक जाय. कायदे बऱ्या मनशां पासत रचलोले नात म्हूण मनांत धरचें. ते अधर्मी आनी फटींग मनशां पासत, देवधर्म नासलोल्या आनी पातक्यां पासत रचल्यात. तशेंच बश्टावण्या आनी पवित्र वस्तूंची बिडा नासलोल्या मनशां पासत, आवय बापायचो प्राण घेतलोल्या आनी हेरां खुन्यां पासत, सोद्यां आनी आपल्याच लिंगाच्या मनशां कडेन पोजडपण कोत्तोल्यां पासत, मनशांक उबारून व्हरतोल्यां पासत, लोबाड्यां आनी लोटीक सुपत घेतलोल्या मनशां पासत आनी रोख बऱ्या शिकोवणाचेर कशेय भाशेन आड वेतोल्यां पासत. हें रोख बरें शिकोवण म्हणल्यार आमी वन्नितांव त्या देवाच्या महिमे बरीत शुभ वर्तमाना पोरमणें आसा तें, आनी हें शुभ वर्तमान देवान म्हजे आदीन केलां. आपल्या आपोवण्या पासत पावलू जेजूक दिनवासता. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक हांव दिनवासतां, कित्याक म्हजे आदीन केल्ल्या कामाक ताणें म्हाका बळ दिलें. म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक ताणें म्हाका नेमलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केली, ताका धुमाळो दिलो आनी ताका अपमान केले. तरी देवान म्हजी काकूट केली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना नकलो जावन हांवें तशें केलें आनी म्हज्या सोम्याची दयाळाय म्हजेर उफाळून आयली आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतोल्यांची म्हाका मेल्ली भावार्थाची आनी भावां भयणीच्या प्रितीमोगाची भरती. सगळे खात्रेची आनी सगळ्यांनी मानून घेवपाची सांगणी ही. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकूट मेळूंक कारण न्हय. सोम्या जेजून सगळ्यांहून चड म्हजे सोरी आपली शीम नासलोली सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर देवान म्हजी काकूट केली. हे भाशेन सासणीक जिवीत जोडूंक जीं कोण जेजूचेर भावार्थ दवरचीं आसलीं तांकां हांव एक नमुनो जावंक जाय आसलो. देखून काळा योगांच्या रायाक अविनाशी आनी आमकां दिसनासलोल्या एकल्याच देवाक मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. तिमोताची जबाबदारी. तिमोत, म्हज्या पुता, तुजे विशीं प्रवाद्यांनी उचारलेल्या उतरां पोरमणें तुका असो उपदेश दिता. तांच्या उजवाडान बरो सैनीक कसो तुवें झुजचें. भावार्थ आनी नितळ अंतस्करण तुज्या झुजाचीं हात्यारां जावचीं. आपलें अंतस्करण
कुशीन काडून दवरलें देखून कांय जाणां तांच्या भावार्थाचें तारूं फुटून बुडलीं. तांचे मोदें हिमेनेव आनी अलेक्झांद्र देवनिंदा कोच्ची न्हय म्हूण तांकां गमून येवचे खातीर तांकां हांवें सैतानाचे आधीन केल्यात. देवाचें उतर.